tengamos miedo a ser santos. सुरुवात एक सगळी आम्ही गीत घेऊया. A14 पेज नंबर 7. A14 पेज नंबर 7. हे मोज्या उगडासा कोरात ही जेसूची आज्ञा मानून भावार्थ्यानो पुढे सोरात मीच भेटून मनी तोळ करू यादनीक सेवो भितर सोरता योकार दिवया गायोन करून दिसा बेटे घाशीर जाया रान ओडपाक काची दूख दवरून हे मोज्या उगडासा कोरात ही जेसूची आज्ञा मानून भावार्थ्यानो पुढे सोरात मीच पेटोवंक मनी तोळ करून. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकांय दिवं. आनी आयची मिसाची भेटेक सगळ्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. आयची मिसाची भेट सोंपून गेल्ल्या आंतोनियो फेर्नांडीस ह्या आमच्या भावाच्या म्हयन्याचो उगडास करून आमी भेटयता. देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत मागुया. तशेंच ताच्या दुखेस्त घोराब्याक फावो ती बुजवण दी म्हूण हे भेटेंत आमी मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. आपलो जल्माचो दीस मनयतात जेनिस फेर्नांडीस, तशेंच जोफिरा गोन्साल्वीस, एल्वीस गॉयस, सारा फेर्नांडीस आनी सोफिया. तांचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक ह्या तांच्या जल्माच्या दिसाक आमी मागुया. हे सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, जेजू सदांच काकलुतीवंत आनी जो कोण चुकता ताका आपलें जिवीत बदलूंक आनी नवें करूंक सयेक दिता. गिव्स चान्सीस. आमी जायते पावटी चुकल्या आनी जायते पावटी आमकां सयेकूय मेळ्ळ्यात आमची चूक सुदरावंक. जायते पावटी घडये आमी हाचो फायदो काडला. देवाक आर्गां दिवया. पूण जायते पावटी असल्यो आमकां मेळिल्ल्यो सवलती आमी ओगडायल्यात आनी आमी बरीं जावचे सुवातेर आमी आनिकूय वायटाची वाट धरल्या. असल्या चुकीचें देवा लागीं हे मिसाचे सुरवातेक बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरबुदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटांतल्यान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. बापा, तुज्या पुता जेजूक महिमेवंत करून आनी पवित्र आत्म्यांक धाडून स्वर्गीचीं दारां तुवें आमकां उगडलीं. येद्या वर्त्या देण्याचे वांटेली जाल्ले वरी आमची भक्ती फळां बरीच जावं आनी आमचो भावार्थ थीर जावं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा ससनाच्या ससना. आमेन.
तोंडदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. थोड्या दिसां उपरांत फेस्तुसाक भेट करूंक अग्रिप्पा राजा आनी बेर्नीस शेजाऱ्याक आयलीं. ती हांगा जायते दीस रावली आनी फेस्तुसान पावलूचो प्रश्न राजा फुडें घालून अशें म्हणलें, हांगा फेलिसाक कोयती दवरलेलो एक मनीस आसा. हांव जेरुसाल्याक आसलो तेन्ना चुदेवाचे मुखेल यानिकांनी आनी जाणट्यांनी ताचेर आरोप घालून कास्तीचें फॉर्मोण मार म्हूण म्हजे लागीं मागलें. गुन्यांवकार आनी आरोपी एकामेकाक मेळ्ळे बगर आनी जाचेर गुन्यांव तापतात ते स्थित करूंक गुन्यांवकाराक सोद्दी दिल्या बगर ताका सुटका दिवंक रोमकारां मोदें संवय ना म्हूण हांवें तांकां सांगलें. म्हणटूच ते हांगा म्हजे बोगलेक आयले आनी वेळ इबाडिनासतना दुसऱ्या दिसा न्यायसोदरेर बसून हांवें त्या मनशाक भितर हाडूंक लायलो. ताचे आरोपी थंय आसले, पूण हांव रावतालो तसले आरोपी तांणी ताचेर तापूंक नात. पूण ताच्या धर्मा विशीं आनी जेजू म्हणलोल्या कोण एकल्या विशीं ताचे कोडे ताची हजत जाली. हो जेजू मेल्लो पूण आतां पुनर्जिवन जाला म्हूण पावलू खात्रेन सांगतालो. हो तोंटो कसो सुटावो करचो तो नकलो जावन हे विशीं जेजून वचून थंय नीट करून घेवची कशी आसा काय म्हूण हांवें पावलू कोडे विचारलें. पूण भोव श्रेश्ठ सोमाराजान आपली नीट करची म्हूण पावलून मागलें. देखून ताका शेजाराशी दाडीसोर बोनकोणीन दवरून हांवें फरमायलें. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पोर स्वर्गार आपल्या तीर शिनवासनार बसला. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पोर स्वर्गार आपल्या तीर शिनवासनार बसला. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पोराची वाखाणी कर. सगल्या मोनान काळजान आनी सोकतेन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणी कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पोराची वाखाणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. सोबाब, सर्वेस्पोर स्वर्गार आपल्या तीर शिनवासनार बसला. प्रितुमे पोरोस स्वर्ग जितलो उंच उंच आसा तितलो व्हड ताची भोगती करतल्यां तांय ताचो मोग. उदेंत आनी ओस्तोम जितल्यो एकामेकाक पयस पयस आसात तितलीं पयस तो आमचीं पातकां काडून उडयता. सोबाब, सर्वेस्पोर स्वर्गार आपल्या तीर शिनवासनार बसला. सर्वेस्पोर स्वर्गार आपल्या तीर शिनवासनार बसला. आपले राज सोमेस्तांचेर चलयता. देवाचो हुकूम पाळटल्यां ताचें उतर आयकतल्यां बोलवंत आनी पदवेदार दुतांनो, सगळे तुमी सर्वेस्पोराची वाखाणी करात. सोबाब, सर्वेस्पोर स्वर्गार आपल्या तीर शिनवासनार बसला. उद्गार. सर्वेस्पोराक सोय सोय सर्वेस्पोराक, सर्वेस्पोराक सोय सोय सर्वेस्पोराक, सर्वेस्पोराक सोय सोय सर्वेस्पोराक, सर्वेस्पोराक सर्वेस्पोराक सोय सोय. पवित्र आत्मो तुमकां सगल्यांक शिकयतलो आनी हांवें सांगलां तें सगोट तुमच्या मनांत हाडटलो. सर्वेस्porak, soy सर्वेस्porak, सर्वेस्porak, soy सर्वेस्porak, सर्वेस्porak, soy सर्वेस्porak,
Sorvesporak, sój, sój. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. नासतो जातोच जेजून सिमांव पेद्रूक म्हळें, सिमांव, जुवांच्या पुता, हांचे परस तूं म्हजो अदीक मोग करताय? ताणें ताका म्हणलें, ओय सायबा, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हणलें, म्हजी मेंढरां राख. दुसरे पावटी ताणें विचारलें, सिमांव, जुवांच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय? ताणें ताका जबाब दिलो, ओय सायबा, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हणलें, म्हजी मेंढरां राख. ताणें ताका तिसरे पावटी विचारलें, सिमांव, जुवांच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय? तूं म्हजो मोग करताय अशें आपणाक तिसरे पावटी विचारलें देखून पेद्रूक खंत जाली. आनी ताणें परतीपाड केलो, सायबा, तूं सगलें जाणय, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हणलें, म्हज्यो शेळयो राख. हांव तुका सत सांगता, तूं ल्हान आसलोय तेन्ना तुज्या पेंगटाक बांदतालोय आनी तुका जाय थंय तूं वेतालोय. पूण तूं म्हातारो जातोच तुजे हात विस्तारतलोय आनी दुसरो कोण तुजे पेंगटाक बांदतलो आनी तुका नाका थंय व्हरतलो. कसल्या मरणा वरवीं तो देवाक महिमा दितलो आसलो तें दाखोवंक जेजून तशें म्हणलें. त्या उपरांत म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. तूं म्हजो मोग करताय? डू यू लव मी? हो प्रश्न घडये जायते पावटी आमी एकामेकाक विचारला. जायते पावटी ह्या प्रश्नाक आमी जबाब दिवपाक पडला. थोडी पावटी उतरांनी, थोडी पावटी कोरन्यांनी. जेजू आयज हो प्रश्न जेन्ना पेद्रूक विचारता, हें शुभ वर्तमान आमी घेतलां. खेरीत भाशेन जेजूच्या पुनर्जीवनपणा उपरांत स्वर्गार चडून वेचे आदीं जेजून हो प्रश्न केल्लो. पेद्रूच्या जिवितान आमी पळयत जाल्यार पेद्रू पवित्र सभेचो पयलो वडील, पयलो पाप साहेब आनी येदी व्हडली जबाबदारी ताच्या भुजार घालतलो म्हणून जेजून पयलींच सांगून दवरलेलें. जेन्ना जेजून हो प्रश्न विचारलेलो, लोक म्हजे विशीं कितें म्हणटा, वो लोक म्हाका कोण सदरता आनी तुमी म्हाका कोण सदरतात हाचे विशीं पेद्रून जबाब दिलोलो, तूं देवाचो पूत. आनी ह्या जबाबाक जेजून ताका म्हणलेलें, तूं खडप आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलो. जाल्यार आयज 3 पावटी जेजू पेद्रूक हो प्रश्न विचारता, तूं म्हजो मोग करताय? 3 पावटी जबाब तोच, ओय सायबा, तूं जाणा हांव तुजो मोग करता म्हूण. 3 पावटी, तिसरे पावटी आपणाक प्रश्न विचारले म्हणून पेद्रूक खंत जाली. जरी तर आमकांय हेच भाशेन कोणें विचारीत परतून परतून आमकांय जायते पावटी खंत जाता. जायते पावटी आमकां राग येता. जायते पावटी आमी परतून मागीर तिसरो जबाब दिता म्हणल्यार घडये चाडवता. जाल्यार पेद्रू खंत जावपाक घडये कारण आनीक मातशें मोटें आसा. कित्याक ह्या आदीं जेजू मरचे आदीं ताणें 3 पावटी जेजूक नाकारला आनी तेंय जेजून ताका सांगून दवरलेलें. जेन्ना पेद्रून म्हणलेलें, तुजे पासत हांव जीव दिवपाक पासून तयार आसा, तुजे पासत हांव जीव दिवपाक मुखार सरतलो, कोणाकूच तुका हात लावंक दिवचो ना. तेन्ना जेजून ताका म्हणलेलें, कोंब्यान साद घालचे आदीं 3 पावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. आनी पेद्रून तशेंच केलें. जाल्यार आतां एक खेरीत सोयेक पेद्रूक
जें कितें जेजूक नाकारलोलें तें आतां परतून धुवन काडपाक पुसून काडपाक रिस्टोर करपाक म्हणटा चूक करप हें मनशाळें पूण बोगसप आनी आनीक एक चान्स दिवप हें देवीक म्हणटच देवीक काम जेजू पेद्रू सवें करता आनी जें 3 पावटी नाकारलोलें तें परतून साफ करूंक एके भाशेन ताका मजत करता आनी 3 पावटी खालतिकायेन पेद्रून हो जबाब दिलो वय सायबा हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय तूं सगलें जाणाय आनी जेजू सगलें जाणा देखूनच ही पदवी वो ही जुट्टी ताच्या भुजार घालता आनी पेद्रू सगले खालतिकायेन तें मानून घेतल्या उपरांत आपूण फुडें जियेतलो जेजूक परगट्टलो आनी जेजूक परगटल्या उपरांत ताकाय मरण येतलें म्हजी मेंढरां राख म्हज्यो शेळयो राख ही जबाबदारी जेजून पेद्रूक दिल्ली ती तो पाळटा आनी आयज हीच जबाबदारी आमच्या पाप साहेबाचेर आसा आनी आपोस्तलांच्या नांवान आमचे बिस्प साहेब आसात जायते फावटी घडये ते कितें करतात वा ते करिनात तांचे विशीं आमकां आमचें मन घुस्पता पूण जेजून दिल्ली जबाबदारी जाल्यार तांच्यान तें करूंक जायना पूण जेजू तांचे बराबर आपूण करता आनी ह्या पासत जेजून सगलें सांगून जाल्या उपरांत पेद्रूक म्हणलें म्हजे फाटल्यान ये तुका जाय तशें न्हय पूण म्हाका जाय ते भाशेन तूं तें करतलोय हांवें केलां ते भाशेन तूं करतलोय पेद्रून हेंच केलें जेजूक जाय तें केलें पूण मरणाचो वेळ जेन्ना आयलो जेजू भाशेनूच ताकाय खुर्सार मारूंक व्हेलो तेन्ना ताणें म्हणलें हें म्हाका फावना आय डोंट डिजर्व जेजू भाशेनूच मारपाक ह्या पासत आपणाक खुर्साचेर ताणें पत्तो मारपाक लायलो आनी ताच्या उल्याक कान दिवन पेद्रूक खुर्सार मारता आसतना पांय वयर आनी तकली सकयल करून खुर्सार मारलो आनी ताणें हें मरण सोंसलें भाव भयणीनो आयज आमकां जण एकल्याक होच प्रश्न परतून तूं म्हजो मोग करताय डू यू लव मी आनी जरी तर मोग करताय म्हूण आमी सांगता दुबाविरेत आमी सगळीं तोच प्रश्न तोच जबाब दितले ना कोणूच म्हणचो ना पूण आमच्या उतरांनी वय म्हणलां तें आमच्या करण्यांनी आनी आमचो निमणो वेळ येवं पासून आमी करूंक तयार आसा काय जाल्यार आयज ही कृपा आमकां मागुया निमणी घडी पासून आमी जेजूक थीर रावंक आमी मोदें मोदें घडये हालत दलत जाल्यार आमच्यो चुकी ओळखून घेवंक चुकलोलो पेद्रू बराबर जुदासूय आसा ताणेंय जेजूक विकून दिल्लो पूण आपली चूक ओळखून जिवीत बदलचे बदलेक ताणें आपलें जिवीतूच सोंपयलें पूण पेद्रून सोयेक घेतलो आनी आपलो मोग जेजू सवें आनीक बरे भाशेन दाखयलो आमी चुकलोलीं आसांव जाल्यार पासून जायते फावटी आमी घडये जेजूचेर शेणल्या वो घडये आमी पाप साहेबाचेर बिस्पाचेर वो पाद्रींचेर घडये आड पासून उलयल्या कांय नजो जायते फावटी घडये आमी आमच्या वडिलांचेर आमच्या आवय बापायचेर पासून उपरासल्या कांय नजो बदल करूंक आमकां आतां हो सोयेक कित्याक देव आमकां सोयेक दीत रावता तर हो सोयेक घेवया आनी आमचें निसंटन जावचे पयलीं आमी जेजूक चिटकून रावंक आमकां हें बळ आनी कृपा दी म्हूण मागुया बेटोने वेडार गीत घेवया C16 पेज नंबर 35 C16 पेज नंबर 35 दुपाचो जो सोपुरो दोंगोमी चोट्या सोड्या तीच पुरी आमची दारा ईश्वरा तुझे मुखार परमेश्वराक वरताना परमेश्वराक वरताना परमेश्वराक वरताना सोमेस्तानी भेटोची परमेश्वराक वरताना परमेश्वराक वरताना परमेश्वराक वरताना परमेश्वराक वरताना सोमेस्तानी
Kristani wytączy. म्हज्या भावा भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्वर मानून घेवंक. देवा आमच्या भोव पवित्र बापा, तुज्या भुरग्यांच्या बलिदानाचेर काकलुतीची दिश्ट घाल आनी तें तुका मानता तसलें जावच्याक पवित्र आत्म्याच्या येण्यान आमची अंतस्करणां नितळ निर्मळ कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात बाताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळयान सर्व ताईं जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जिवन जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिसती पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गार चडलो. अशी ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां. देखून पास्काच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. वा उंच तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय. उंच तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगोटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आके प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगल्या आमच्या भावा भयणाची काकूत कर. खेरीत भाशेन आयज आमी उगडास करता आंतोनियो आमच्या भावाची ताची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता
आंकवार मरे देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्म दिता बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. तूं म्हजो मोग करताय. डू यू लव मी? आमी देवाचो मोग करता म्हूण आमच्या उतरांनीच न्हय पूण आमच्या करण्यांनी आमच्या जिविताचे वागणुकेन आनी आमच्या भावार्थाचे गोवायकेन आमी दाखोवया आनी हेंच करूंक आमकां बळ मागून सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवट की पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिडे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिडे संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी शिवंक वेता ती आमचेर जट्टी आनी खास थाडिना जा पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमनेवा खातीर मागणें. मोगाळा जेजू मोगाला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव भोव संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. हांव स्वत मानता. सगळ्या वस्तू भोवन हांव सगल्या वस्तू भोवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवं म्हज्या आत्म्यान घेवं आशेता. आशेता. हे घडये हे घोडे तुका हांव संस्कारांत घेवं संस्कारान घेवं शोकना म्हणटो सपना म्हणटो आत्मीक वाटेन तोरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदीच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. कुमन्या वेळार गीत घेवया. D6 पेज नंबर 49. D6 पेज नंबर 49. बाबुयणी आमी सगळीं सर्वेस्वराची भुरगीं जेजू भाव सोमेस्ताचो ताचो बापूय आमचो कुरात्मक एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो तेऱ्याक तुमी करता तितले बरें सांगता
जसो हांवें केला तुमचो पेल्यात तुमी करता तितलें कोणें सांगता म्हाका पावलें कोरात न्हू एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्यात तुमी करता तितलें कोणें सांगता म्हाका पावलें. स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना सर्व स्वत तुमकां तो शिकयतलो सांगता सोमी सर्वेस्पराल सुय. प्रार्थुया. सुर्गींच्या बापा, ह्या पवित्र गुटां वरवीं तूं आमचे आत्मे नितळ करताय आनी पोसताय. हें दिसा दिसाचें पोसण घेवन सासणाचें जिवीत आमकां मेळूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आनीक एक पावटी खतखत्यान बापा लागीं आमी मागुया ह्या कोरोना व्हायरस पॅन्डेमिकांतली आमकां निवार म्हूण आनीक सगल्यांक बो करून जांकां ही पिडा लागल्या तांकां बरी कर म्हूण आनी तांची सेवा करतल्या पासून मागुया. सूर पदवीदार आनी काकलूत देवा, सोर पदवीदारान काकुसारा देवा, तुज्या के रचनेचो तुझ्या के रचनेचो तूं प्रेमीत मोग करताय. प्रेमीत मोग करताय. संवसारभर संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोरोना व्हायरस पिडेकार कश्टवतल्या पासत सोदल्या पासत तुका आमी तुका आमी प्रार्थना उबारता. प्रार्थना उबारतना ती कोनवाडायेन कोणवाडाय आयकून घे. ऐकून घे. ह्या उचित सुरू जाल्ली याची सुरू झाली पेस्त पिडा पेस्ट पिडा नियंत्रणा खाली येवं नियंत्रणाखाली हे पिडेक लागून हे पिडेक लागून दगदवतल्यांक दगदवतल्या बेगीनूच इलाज बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक आणि त्यांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक तुझा आदार मागून आमी तुजे सरशी तुझे सुरशी येता. येता. हे पिडेचेर हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या अभ्यास करतल्या विज्ञानाक विज्ञान एक गुणादीक वासीन गुणाधिक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक बेगीनूच सोदून काडून आदार दी म्हूण आदार दी म्हूण तुजे लागीं तुजे लागीं आमी मागता. आमी मागता. आमच्या सरकाराक आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक भलायकी अधिकाऱ्यांक फर्जेच्या बरेपणा खातीर तुझ्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक पावती पावला मारून तुजे जाणवायेन तुझे जाणवाई उजवाडाय. उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक सगळीं आमी गीत घेवया. F7 पेज नंबर 88. F7 पेज नंबर 88. Gesù आमचे मोले दवरून एकामेकाक प्रितीना दिवन चलयार आमी परतून घरा ताच्या मोगाक मुचाची तूं. जेसू आमचे मोले दवरून एकामेकाक प्रितीना दिवन चलयार आमी परतून घरा ताच्या मोगाक मुचाची तूं. जेजू चल्लो मोगा रस्त्यार मोगा रस्तो आमी दवरया. बेल्या चाकरी जेजून केली बेल्या चाकरी आमी करया. बेल्या चाकरी जेजून केली बेल्या चाकरी आमी